हांव फादर नेल्सन लोबो तुमच्या मुखार दवरता हो ल्हान नियाळ. तुमी तुमच्या घरांनी तेस करून देवाचे उतर वाचले उपरांत हो नियाळ तुमच्यान आयको येता. मार्साचे 25वेर फिरगोज माता देवाचो पूत मनीस जावपाची विजबी ही परब करता, फिस्ट ऑफ एनाउन्सिएशन. म्हणटच ह्या दिसा तुमी लुकाचो वांजेल पयलो 20 वर वोळी 26, 26 त्यो 30 आनी 8, 38 वाचच्यो. ह्या वोळीन आमी पळयता देव गाब्रिएल आंच बोडव्याक धाडटा आनी सोयरीक जाल्ली आंकवारी मारयेक बासावण्यो करता. एक एक करून मारियाच्यो बासावण्यो आमी मेजया. आमकां 4 बासावण्यो वो प्रॉमिसीस वो ब्लेसिंग्स दिसून येता. ह्यो सगल्यो बासावण्यो मारियान अणभवल्यो गाय ह्या संवसारान जियेतना. तर नदर मारुया गाब्रिएलाच्या बासावणेचेर. पयली बासावणी लूक 20 वर पयलो वोळ 28, लूक 1:28. नोमान तुका देवाचे चोड अपुरबायेचे. ग्रीटिंग्स टू यू हायली फेवर्ड वन. हेल मेरी फुल ऑफ ग्रेस. देवाचे चोड अपुरबायेचे म्हणजे देव तुजो चोड मोग करतलो, देव तुका राखतलो, देव तुजें जिवीत फुलांनी नेटयतलो, सगळे काळजाचे आवंडे तुजे जातले अशें आमी मनशाच्या नोदरेन चिंता. देवाची चोड अपुरबायेची धूव जावनूय, देवाची माता जावनूय मारयेक देवान व्हडलो बांगलो, व्हडले फ्लॅट, व्हडली गाडी, व्हडली सर्वीस, व्हडलें पागार दिवंक ना. मारयेक कितें फावो जालें? लोकांच्यो खबरो, दूख, एकसूरपण, काळजाक सात बावले आनी शेकी एकाच पुताक सोबे माजार किरमीदोराचें मरण. म्हणटोच मोगाळ भावार्थ्यानो, देव आमची अपुरबाय करता तेन्ना आमी कितें आशेता? देवाची अपुरबाय आमकां बरी सजमल्या गाय. पळया आतां आमी दुसरी बासावणी. लूक चॅप्टर 1 वर्स 30. भिवू नाका मारिया. गाब्रिएल मारियाक सांगता भिवू नाका. कितें जालें गाय ह्या उतराक? मारयेचें सगळेंच जिवीत जालें भिरांतीचें. गाब्रिएलाचो संदेश काळजाक धोको दिता तसलो जालो. उतर जाल्ले जुजे सोडीत गाय. लग्ना पयलीं गोरबेज जाल्या म्हूण समाज फातरांनी मारीत गाय. गोरवांच्या गोट्यांत कशी डिलिव्हरी जातली गाय. इजिप्ताक ह्या दुदाच्या भुरग्याक घेवन कशें धांवपाचें गाय. जुजे मेले उपरांत जिविताची भिरांत. जेजून आपलें कार्य सुरू केले उपरांत एकसूरपणाची भिरांत. धर्मीक फुडारी आपल्या एकल्याच पुताक जिवेशी मारीत म्हूण भिरांत. शेकी केद्या व्हडली भिरांत कालवार दोंगरार. म्हणटोच मारिया भाशेन आमच्या जिवितांत जायती भिरांत आसा. भोव करून ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरस ह्या भिरांकूल दुयेसाची. मारियान भिरांतीन जिवीत सारलें पूण तिणें बाबात सोडलो ना. भिरांत आसतना देवाचेर बाबार दवरप म्हणजे काळजीदारपण. जोयत म्हणजे कितें? कुर्सार मरतनाय जेजू भाशेन बापाचेर विस्वास दवरप. जोयत म्हणजे कितें? भिरांत आसतनाय मारिया भाशेन देवाच्या येवजणेक वेंग मारप. जो मनीस आपल्या मोन्नान आनी भिरांतीन देवाक विस्वाशी रावता ताचें जोयत जावन आसा पुनर्जीवनपण. आतां पळोवया तिसरी बासावणी. लूक चॅप्टर 1 वर्स 32. तो व्हड जातलो
दाविदाचें शिवासन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो. उगडास करुया मोगाच्यानो मातेवाच्या वांजलान चॅप्टर 20 वर्स 21. एक वस्तोरी जेजूक रिक्वेस्ट करता. ह्या म्हज्या दोगा पुतांक एकल्याक तुज्या उजव्या हाता आनी दुसऱ्याक दाव्या हाता तुज्या राज्यांत बसूंक लाय. ओ सगळ्या आवयांचो आवंडो. तांकां जाय तांची भुरगीं ह्या संवसारान व्हडलीं जालेलीं. जेन्ना गाब्रिएलान मारयेक सांगलें तुजो पूत व्हडलो जातलो म्हूण ती कुशेन बोल्ली आसतली. गाब्रिएलान तिका सांगलेलें तिचो पूत दाविदाच्या शिवासनार बसतलो म्हूण. खंय गेल्यो सगल्यो बासावण्यो. जेजू शिवासनार न्हय पूण कुर्सार उमकळटा. तिचो पूत व्हडलो जावचे भाशेक एक किरमिदोर कसो कुर्सार उमकळटा. ह्यो सगल्यो बासावण्यो आंकवार मारेक समजल्यो गाय. आमच्या जिवितान इश्टानो खोस्ट दूख कुरीस उपरासतना आमकां देवाच्यो बासावण्यो समजता गाय. ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरसाची भिरांत पडल्या तेन्ना देवाच्यो बासावण्यो आमकां ओर्त जाता गाय. आमच्या काळजाचे आवंडे व्हडले. आमकां शिवासन जाय, भांगराचो मुकुट जाय, गोल्ड मेडल जाय. ह्या संवसारांत आमी येसवंत सक्सेसफूल जावंक सोदता तेन्ना आमी अणभवता हुस्के, दूख, न्हीद नासलेल्यो राती आनी पृथ्वेचें निसणटोन. देवाच्या नोदरेन व्हडलो जातलो जाल्यार आमी येसवंत जावपाचो रस्तो न्हय पूण देवान बासायलेलो शेवटाचो रस्तो धरूंक जाय. Do not take the road of success that can lead to anxiety and depression, but take the road of purposefulness that leads to joy and satisfaction. शेवट देवा थंय येता, येस मनशा थंय. येसवोन जावंक सोदता तो मनीस आपसुवार्थीपणान बोललो. देवान बासायल्लो शेवटाचो रस्तो दोरता तो मनीस सगळ्याक रेस्पेद आनी मान दिता. न्हय सगळ्या जातीकातीच्या आनी दुसऱ्या धर्माच्या मनशांक पूण श्रेस्तीक सुद्दां. जेजू येसवंत जावंक ना पूण ताचो शेवट देवाच्या मोना प्रमाणे जालो. आतां पळोवया चवथी बासावणी. लूक चॅप्टर 1 वर्स 33. जाकोबाच्या घराण्याचेर सासनाच्या सासनांक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. गाब्रिएलान मारयेक म्हटलेलें की ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. पूण कालवार दोंगरार मारयेक आपलो आपुरबायचो पूत मोरता तो पळयता. कुर्सार जेजूक ताणें खिळायलो. आतां ताच्यान कांयच करूंक जायना. चिंता मारिया. जाकोबाच्या घराण्यांचेर सासनाच्या सासनांक राज कसो चलयतलो? त्याच लोकांनी ताका मारलो. मनशाच्या नोदरेन जिवितांतले कुरीस जावं दुयेंस, उपसोयग वो मरण उपरासता तेन्ना आमकां ताळणी येता बावाट सोडूंक. पूण जेजू म्हणटा गोवांचो कोणो जमनीर पडून मरो ना जाल्यार तो तसोच उरता पूण मरो जाल्यार जायतें पीक दिता. जॉन चॅप्टर 12 वर्स 24. जेजू कुर्सार मेलो देखून आयज तो सुर्गींच्या शिवासनार बसला. तो जालो राजांचो राजा. ताचें शिवासन आनी ताचें राज केन्नाच कोबार जावचें ना. केद्या व्हडली कुशालकाय आंकवार मारीक. मोगाळ बाबरत्यानो, मनशाच्या नोदरेन मारयेचें आनी जेजूचें जिवीत जावन आसा एक पिशापण, विघ्ना सारकें. संवसारी नोदरेन गाब्रिएलाच्यो बासावण्यो जाल्यो मारयेच्यो मस्कोऱ्यो. पूण दैवीक नोदरेन जिवीत आनी मरण जावन आसा एक धाकटुलो बाग देवाच्या व्हडल्या येवजणेन. देवाच्या नोदरेन मरण निमाणो आवेसभर न्हय. हें सोद कालवार दोंगरार शिंसाक लिपोवन रावलें. तें समजलें की तांचो सोमी आनी दोनी मेलो म्हणटच सगळें खोबार जालें. पूण बऱ्या चोरान सोद पारकिलें की मरण जावन आसा एक पुनर्जीवनपणाच्या जिविताचो दारवटो.
मरण न्हय पूण पुनर्जीवनपण जावन आसा आमचो शेवट. मारयेक हें सोत समजलें जेन्ना तिचो पूत पुनर्जीवन जालो तेन्ना. देवाचो आशिर्वाद. देवाची अपुरबाय चागचे आदीं आमी कुर्साक वेंग मारूंक जाय. देवाक विस्वाशी रावंक जाय. देव विस्वाशी. तो केन्नाच फोट मारिना आनी आमकां केन्नाच फटयना. ताकाच लागून प्रवादी येसाया म्हणटा चॅप्टर 55 वर्स 11, म्हज्या तोंडांतलें भायर स्वता तें उतर म्हजी कुशी पाडल्या बगर आनी हांवें करूंक फॉर्मायलां तें शार्ती पावयल्या शिवाय निर्फोल जावन म्हजेशी परतून येना. जी उतरां गाब्रिएल उलयलो ती सगळी मारयेच्या ओत्मीक काणयेन साकार जाली. आज ती स्वर्गार संवसाराची राणी तिचो पूत दाविदाच्या शिवनासनार बसून राजवटकी चलयता. मोगाल भावार्थ्यानो, देवाच्या नदरेन तुमचें जिवीत पळयात. मारिया भाशेन देवूय तुमकां नोमान करता आनी अपुरबायेची म्हूण उलो करता. गाब्रिएल तुमकां बरी खबर दितना उगडास दवरचो की सगळ्या क्रिस्ती जिवितांत बरे सुक्रार आसताच. तुमच्या हुस्केकोंती जिवितांत जे मारयेन केलोलें तेंच तुमी करात. जेजूक चिटकून रावात. तुमकां देवाचो पूत मनीस जावपाची विसबी ही परब आवडेता. आंकवार मारीच्या मुजतीन देवान तुमकां सगल्यांक राखूं आनी सांबाळूं. विशिंग यू, माय डियर क्रिस्टियन्स, अ व्हेरी जॉयफुल and meaningful feast of Annunciation. God bless you. Thank you.